नमस्कार इश्टानो, हांव अंकिता देऊलकर. रांदचीकूड कार्यावळीच्या पहिल्या भागात तुमकां येवकार. रांदचीकूड म्हळ्या बरोबर तुमच्या तोंडाक उदक सुटलाच आसतलें, कारण रांदचीकूड म्हणटकीर आयली ती स्वादिश्ट अशी पकवानां. अशें म्हणटात की खावप ही मनशाची गरज आनी रांदप ही मनशाची कला. आयज आमी आसा कुडकां मेर्शे गांवांत आनी आमच्या बरोबर आसा सौभाग्यवती रामेश्वरी रमेश देऊलकर. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. तर आयज तुमी आमच्या प्रेक्षकां मुखार कसली नवी रेसिपी करून दाखयतले? लाडू, सोयेचे लाडू. सोयेचे लाडू. हय. तर हाका लागपी आमकां साहित्याची तुमी वळख करून दाखयात. नाल्लाची सोय आनी हेतून काळें पडोंक जायना. नाल्लाचें म्हणल्यार वयली वयली कातपाची अशी म्हणटात तुमी. वयली वयली कातपाचें. ही नाल्लाची सोय हे मार्केटान मेळटा ते रेडीमेड नाल्लाचें सोय. हे कंडेन्स मिल्क, काजू बदाम आणि हे काजू आणि हातीक लावपाक तूप. ओके. म्हणल्यार अशें पौश्टीक अशे ड्राय फ्रुट्स घालून तुमी याचो लाडू दाखयतले आमच्या प्रेक्षकांक करून. तर सुरवात करूया. बरें. तो नॉन स्टीक त्या खातीर हांवें गरम करूंक पयलीं दवरला. गरम करपाचो पयलीं तो. गरम करपाचो. आतां हांव भितर सोय घालता. ग्रेटेड काय घरांत कातिल्ली सोय? घरांतली हे नाल्ल्याची सोय ती पयलीं तळसून घेवपाची. हांव मदत करता तुमकां. बरें. ही तळसून घेवपाची न्ही. मातशें म्हणजे तेचें उदक वचोंक जाय, नाजाल्यार न्हू म्हळ्यार ही सोय सुक मेरेन म्हळ्यार ती मातशी- भाजून येवपा खातीर आमी सोय भाजून घेवपाची. मातशी 2 मिनटां. तेजी वलसाण वचपा खातीर भाजून घेवपाची गरज आसा सोय. आतां हे घालता. त्या उपरांत कंडेन्स मिल्क्स मार्केटान मेळटा ते. तर कंडेन्स मिल्क तांच्यांनी एक वाटी. मिक्स केले. 1 वाटी. 1 वाटी घाली. ड्रायफ्रूट्स सगळे एकत्रीत वांगडात ड्रायफ्रूट्स म्हणल्यार पौष्टिक अशे लाडू करतात. तर हे सगळें एकत्रीत करून तुमी परतून घेवपाचे. गॅस मातसो धाकटो करूंक जावो मागीर, नाजाल्यार लागतले ते. बारीक गॅसीचेर तळसून घेवपाचे. सुका मेरेन परतून घेवपाचे. अशें सादें सोंपेपणान अशी रेसिपी आसा. फक्त सोय जायी, कंडेन्स मिल्क, तशेंच भायर मार्केटान मेळपी ग्रेटेड सोय आनी ड्राय फ्रुट्स कांय. म्हणल्यार कमीत पदार्थांनी एक करपी असो बरो सुंदरसो गोड पदार्थ आसा हो. हें आतां जाय दिलें. म्हणल्यार मातशें तळसून 2 मिनटां सुमार अशें घेवपाचें. अशी वाफ येवपाक लागल्या, सोयेचो वास पसरला सगळ्याक बरो. कसले सण परबो आसले जाल्यार तुमी असो गोड असो पदार्थ करूं येता. नॉर्मली आमी बेसनचे लाडू बीन करतात, पूण हो एक वेगळो असो तुमी लाडू पदार्थ केले. इजी, रोखडे करपाकूय बरें, खावपाकूय बरें, म्हणल्यार वेगळो आनी पौश्टीक असो जालो. हय. तर तुमी गोड पदार्थ म्हणटा अशें तुमच्या घरांनी आवडटा आसतले तुमी कितें जे पदार्थ रांदतात ते. आवडटा सगल्यांक आवडटा हे लाडू. तर भाजून घेतल्या नंतर गॅस बंद करपाची आनी ते थोडे वेळ निवत धरपाचे, कित्याक लाडू वळूंक जाय मातशे थंड जायसर. आतां हे थंड जावच्या खातीर काडून घेता प्लेट. म्हणजे कडेक काडून प्लेटीक धरपाचे. एक वाटी सोयेचो पूण वास येवपाक लागलो बरो सुंदर असो. हे 2 मिनटां थंड जायसर रावंक जाय मातशें, मागीर लाडू करूंक जाय. तर ही मार्केटांतली सोय म्हळी ना तुमी? हय, मार्केटांतली सजावटे खातीर. सजावटे खातीर. तर हे लाडू करूंक जाय पयलीं आनी मागीर तेतून दळोवंक जाय. म्हणल्यार वळून लाडू सजावटे खातीर तितून बुडोवंक जाय. हातीक मातशें तूप लावन घेवंक जाय आनी मागीर लाडू अशें वळूंक जाय. ताका एक काजू लावंक जावो सजावटी खातीर. म्हणल्यार सुंदर अशें पयलीं गोल लाडू केले म्हणटकर. हय असो.
गरम गरम लाडू तुम्ही 2 मिनटां भितर असे वळून घेवपाचे, कारण एकदा सुकले म्हणटकीर ते वळपाक कठीण जाता. तेका म्हणटकीर गरम आसतना वळून घेतल्या उपरांत तुम्ही ते सोयेंत बुडोवन घेतले म्हणटकीर ताका सुंदर अशी सजावट अशी जाता तेजी. तशे मार्केटान मेळपी अशे सुंदर अशे लाडू जाले. एके वाटीचे न्हू सोयेचे 10-12 लाडू जातात. हय एके वाटीचे सोयेचे 10-12 लाडू जातात आणि हे बरे टिकतात. हे 10-15 दीस म्हटल्यार तशें उरतले, कांयच जायना तांकां. म्हणटकर खूप दीस असे उरताय बी. हातूंत आमी बदाम घालूंक शकता सजावटीक अशे. बदाम हितूर घातले, काजू ड्राय घातले, फ्रुट्स कसले घालूं येता. कसले जाय तसले घालपाचे, आपल्याक आवडटा तसले घालपाचे. हातून साखर बी घालपाची गरज ना, ते दूध आसा न्हू, तितून गोडसाण आसा. तेतून त्याच गोडसाणीचें दूध न्हू तें, तेतून आनी साखरेची गरज ना. डायबिटीस पेशंट बिशंट आसल्यार तशें गोड पता येना न्हू. म्हणटकीर हे सादे गोड, चड गोड अशें जावचें ना हातून, कमी गोड हितूर, पूण गोड पदार्थ खाल्ले भशेन दिसतलो ते मनशाकूय बी. ड्राय फ्रुट्स म्हणटकीर सगळ्याकूच अशे पदार्थ आवडटात, कारण गोड म्हणटकीर थोडी खावंक सोदिना, पूण कंडेन्स मिल्क घाल्ले कारणान तातूंत चड गोडसाण नासता, म्हणटकीर हे सगळ्याकूच आवडपा सारको हो पदार्थ आसा. भुरगीं आवडीन खातली. हय, ल्हान भुरग्याकूय आवडटले. हय हय, जाणटी नेणटी. गरम आसतना ही न्हू सोय रोखडी लागता, निवल्यार लागना ती. म्हणटकीर ती गरम आसतनाच उळून घेवप. मातशें गरम आसतना उळूंक जाय ते, रोखडी सोय बरी लागता ताका ती. एके वाटयेचे न्हू हे 10 वाटी लाडू जाल्यात. 10 सुमार लाडू तुम्ही ते सजयतात. हय हय, हांव सजयतात. अशे गोल अशे सुंदर अशे लाडू दिसतात आमकां. म्हणजे आमी नॉर्मली बेसन लाडू, रव्याचे लाडू, तांदळाचे अशे ऐकल्यात, पूण एक कमी प्रमाणात करता. म्हटल्यार नवे रेसिपी, जशे जशे ट्रेंड बदलता तशे नवे नवे रेसिपी आमकां आतां दिसता पळोवपाक. हे आतां लाडू रेडी जाल्यात, तुमी खावन पळयात टेस्ट करून. हांव नक्की टेस्ट करून पळयता. खऱ्यांनीच खूप सुंदर जाल्या लाडू. तुमकांय जरी रेसिपी आवडली आसतली तर तुम्ही हे साहित्य पळोवन घेवचें. सोयेचे लाडू लागपी साहित्य: नाल्लाची सोय, ग्रेटेड सोय, कंडेन्स मिल्क, काजू बदामाचे बारीक कुडके, काजू बियो सजोवपाक. सुरवेक गरम तव्यार सोय ओलसाण वचो मेरेन 2 मिनटां सुमार भाजून घेवची. उपरांत तातूंत कंडेन्स मिल्क आनी बारीक कुडके केल्ल्यो काजू बियो घालून सोय परतुवपाची. त्या उपरांत 2 मिनटां सुमार तळसून घेतिल्लें साहित्य थंड जावपाक दवरचें. उपरांत ताचे गोल लाडू वळून काजू आनी ग्रेटेड सोय लावन सजोवपाचें. सुंदर आनी पौष्टीक अशे सोयेचे लाडू जाले तयार. तर गोड अशा पदार्था उपरांत आतां आमी पळोवया आमकां दुसरो पदार्थ खंयचो करून दाखयता. तर तुमी आमच्या प्रेक्षकांक सांगचे की दुसरो पदार्थ तुमी खंयचे करतलो. तो चिकन करता. चिकन करतले, ग्रेवी चिकन. हय, ग्रेवी चिकन. ओके. तर दुसरो पदार्थ आसा ग्रेवी चिकन. 1 वाटी बोनलेस चिकन, लिंबाचो रोस, कोथमिरीचो पिठो, मसाल्याची पानां, कोथमीर, कांदो, 1 कांदो ह्यो बारीक करून, तिखट मसालो, मोठी धवूळ मिरसांग, टमाट आनी कांद्याची पेस्ट, 2 टमाट, 1 कांदो पेस्ट, बटर, आलें, कोथंबीर आनी लसूण तेची पेस्ट आनी हळद, तांबडी मिरसांग कलरा खातीर आनी मीठ. गॅस पेटयता, हेचेर मातशें हें उबलावन घेता. तेल घातला तुमी? ना ना, उदक तें. उदक आनी हळद आनी मीठ इल्लें. उदक, हळद आनी मीठ गरम करून घेवपाचें. हितून मातशें उमाळ येयल्या उपरांत हे चिकन घालता. चिकनाचे फोडी शिजोवन घेवपाचें. सगळें बोनलेस चिकन वापरलां. हय हय, मोव चिकन तें. मोव चिकन सगळें शिजोवपाक दवरपाचें, उब घेवपाची. तर हें चिकन शिजता म्हणसर आमी रोखडोच एक ब्रेक घेवन येवया. दुदाचें आयदन जेन्ना खाली जाता तेन्ना ताका अशे तरेन दूद लागून उरता, जे धुवपाक त्रास जाता.
हे नितळ करपय म्हळ्यार एक मात्याक ताप कसो. तर तातूंत आमी पीठ मळया. हातूंत पीठ मळिल्ल्यान चपात्यो बऱ्यो मोव जातल्यो आनी दुदाचें आयदनूय साफ जातलें. वयल्यान वेळूय वाचतलो. पळोवया दुसरी ट्रीक. ड्राय फ्रूट सदांच एअरटायट कंटेनरान पॅक करून फ्रिजानच दवरपाक जाय, जेणे करून मोव पडना ते क्रिस्पी उरता, ताचो स्वादूय बरो उरता. मीठ सॉल्ट स्प्रिंकलरान घालपय ही एक बरी कला आसा. हाका लागून तुमी एक कागदाचो कुडको घेयात आनी कोनाचो आकार करात आनी सोप्या पद्दतीन तुमी मीठ त्या कोनात घालतले ते सरळ त्या डबयेंत वतले. मीठ तर डबयेंत भरलेंच, मात तें मीठ डबयेंत कांय दिसांनी घट जाल्यार तुमी कितें करतली? हाका लागून तुमी चिमटीभर तांदूळ घेयात आनी त्या डबयेंत घालात. मागीर फ्री फ्लोईंग मीठ तयार. मिरसांगो स्टोर करून दवरपाक पयलीं त्यो बऱ्यो धुवन घेयात आनी अशे तरेन तांची तुरमुणां मोडून घेयात. 15 दीस सुमार ह्या मिरसांगाक कांयच जावपाचें ना. तर चलात आतां ह्यो मिरसांगो कातरुनूय बी पळोवया. जर तुमी सुरयेन मिरसांगो कातरल्यो तर तुमचे हात जळटले, पूण दुसरे फावट तुमी कातरेन मिरसांगो कातरात, अशे तरेन तुमचे हात मात्रूय जळचे ना. तर विसावा उपरांत तुमकां परत येवकार. आतां आमचें चिकन शिजलात, पळय बरे पैकी खतखतो येयल्लो दिश्टी पडटा. तर फुडें कितें करपाचें? आता ते काढून घेवप आनी मागीर फोडणेक घालप. म्हणल्यार तें उकडून आयलें. उकडून येयलें आतां. शिजला ते आतां फोडणेक घालप. बंद करून घेवपाचें न्ही? गॅस बंद करता. तर शिजल्या उपरांत एके सायडीक वाटयेन काडून घेवपाचें हें साहित्य. तर शिजयल्लें चिकन एक सेपरेट वाटयेन काडिल्लें आसा आनी आतां फोडणी दिवपा खातीर सेपरेट तवो तापत दवरला. बटर घालता 2 चमचे. बटर. ते मातशें मेल्ट जावन मेल्ट जायसर. हय. मागीर भितर पेस्ट घालता. आलें लसूण मिरसांगो तिखट अशी पेस्ट. तिखट अशी 2 चमचे. आलं लसणाची पेस्ट ती मातशी बरी भाजोनी मागीर भितर कांदो घालपाचो. भाजले उपरांत कांदो घालपाचो. बटराचो सुंदर असो वास येवपाक लागला. तर भाजसरी परतून घेवपाची. आनी आतां भितर कांदो घालता. 1 वाटी कांदो बारीक चिरून. तो मातसो बरो तांबडो जावन तांबडो जायसर परतून घेवपाचो. चिकन हो सहज सोंपेपणान असो भुरग्यांक आवडपी असो पदार्थ आसा खूब. हळदीचो पिठो 1 चमचो. मिरसांगोचो पिठो 1 चमचो. ह्या पदार्थाक तेल वापरिनात दिसता. ना, हे हांवें बटर मुद्दम वापरला ह्या खातीर ते टेस्टीक बरें आसता. स्वादाक. हय. कोथमिरीचो पिठो 1 चमचो. मसाल्याची पानां भितर आनी ग्रेवी घालता भितर. गॅस बारीक कर. टमाटाची ग्रेवी न्ही? टमाट आनी 1 कांदो. 2 टमाट 1 कांदो ग्रेवी. हय. तर तेला बगर हो तयार केल्लो पदार्थ स्वादिश्ट अशें रूच येवपा खातीर तातूंत बटर घाला. बटर मातशें रुचीक लागता. हय. सगळें तुवें तळसून घेतलें न्ही? हय, सगळें फोडणेक घातला न्हू. ते आतां ताका उमाळो काडून दवरलेलो आसा न्हू, त्या खातीर चड वगत लागना ते जावपाक. हे मातशें तिखट घालूंक जाय. हे तांबडो. हय. रंग येवपाक कलरा खातीर तांबडे मिरसांगेचो बरो रंग येयलो ताका. तांबडो.
आणि आता भितर चिकन घालता. तर शिजयल्ल्यो फोडी मिक्स हय. केल्यो. चिकनाचो बरो सुगंध येवपाक लागला. 2 मिनटां धाकून दवरुया मागीर जालें तें. शिजोवपाक. हय. तर चिकन उकडून घेवपा खातीर आमी 2 मिनटां धापून घेतला. हितूर इतलीच ग्रेवी आनी ग्रेवी घालपाची ना, गरज जालें. ना. तें सुकें कितें वांगडा खावपाचें, पावा वांगडा चपात्या वांगडा. सुको असो प्रकार हय. हें आतां शिजलें 2 मिनटां दवरलेलें तें. शिजत हय आहे. शिजलेलें काडलें. शिजलें. आता हे जालें तयार चिकन. हितून कोथमीर घालता. कोथमीर आतां. सजोवपा हय. खातीर. हें रेडी जालें. तर हें आसा ग्रेवी चिकन सोंपेपणान अशें केल्लें. तुमी तुमकां अशी रेसिपी करून पळोवपाची आसत तर आमचें साहित्य बरोवन घेवचें. ग्रेव्ही सुका चिकन. लागपी सामग्री 1 वाटी बोनलेस चिकन, लिंबूचो रस, कोथमिरीचो पिठो, थिकयेची पानां, ओली कोथंबीर, 1 वाटी बारीक चिरिल्लो कांदो, मिरची पावडर, 1 वाटी डब्बू मिरची, 1 वाटी टोमाट आनी कांद्याची पेस्ट, बटर, आले कोथंबीर आनी लसणीची पेस्ट, हळद, तिखट मसालो, मीठ. पयलीं उदकान हळद आनी मीठ घालून चिकनाक उकडी काडपाची. सुमार 15 मिनटां शिजोवपाचें. शिजिल्लें चिकन एके वाटयेन कडेक काडपाचें. 2 चमचे बटर गरम तव्यार घालून तातूंत 2 चमचे आले लसूण आनी कोथमिरीची पेस्ट घालपाची. भाजल्या उपरांत कांदो घालून तांबडो जायसर तळसुपाचें. हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो, कोथमिरीचो पिठो, थिकी पानां, टोमाट आनी कांद्याची ग्रेव्ही डब्बू मिरची घालून एकत्रीत करून तळसप. उपरांत तिखट मसालो आनी चिकनाच्यो शिजयल्ल्यो फोडी मिक्स करून 2 मिनटां चिकन धाकून घेवप. उपरांत स्वादिश्ट अशें रुचीक ग्रेव्ही सुका चिकन तयार. तर हांवूय गरम गरम अशी रेसिपी टेस्ट करून पळयतलें. तो मेरेन एक घेवया ब्रेक. ऑयल स्प्रे तयार करपाक आमकां जाय एक खाली ल्हानशी स्प्रे बॉटल, कुकिंग ऑयल आनी थोडें उदक. ऑयल स्प्रे करच्या पयलीं बाटली खाली करून बरी साफ करात. आतां ह्या बाटलेन 1 टेबल स्पून तेल घालात आनी 3 टेबल स्पून उदक घालात. ही बाटली बरी हालोवन दोनूय मिक्स करून घेयात. अशे रितीन तुमचो ऑयल स्प्रे जालो तयार. मागीर डोसा करच्या पयलीं हो ऑयल स्प्रे तव्यार शिपडयात नातर बेकिंग टिनाचेर. आतां दुसरे फावट तुमकां द्राक्षां कातरपाची आसात तर एक कातरपाक बसपाची गरज ना. अशे तरेन एक प्लेट ओमती दवरात आनी ताचेर द्राक्षां मांडात आनी दुसरी प्लेट ताचेर अशे रितीन धाकात. सवकास हात दवरून प्लेट दामून दवरात. अशी सुरयेन सगळीं द्राक्षां वांगडाच कातरून घेयात. कमी वेळान सगळीं द्राक्षां 2 कुडक्यांनी कातरून जाली. आतां ही फ्रूट सलादान घालात नातर कस्टर्ड करपाक वापरात. लिंबू कातरिल्या उपरांत जो कुडको उरता तो असो सुकून वता आनी पिड्ड्यार जाता. तर तुमी दुसरे फावट लिंबू कातरतना लिंबूचो वयलो भाग सुरयेन कट करून घेयात आनी लिंबूचो रस पिळून घेयात. उरिल्लो लिंबू तुमी परत फ्रिजान दवरात. कट ल्हान आशिल्ल्यान लिंबू चड ऑक्सिडायज जावचो ना आनी लिंबू सुकचो ना. तर ब्रेका उपरांत तुमकां परत येवकार. आतां आमी पळयतली निमणी अशी रेसिपी. तर तुमी आमच्या प्रेक्षकांक निमणी लास्ट अशी रेसिपी खंयची करून दाखयतात? कोकण दुदयाचो ज्यूस. कोकण दुदयाचो ज्यूस. ओके. कोकण दुदी हो पौश्टीक आसा आनी तो डायबिटी पेशंटा खातीर खूब बरो असो मानतात. तर हेका लागपी साहित्याची तुमी आमच्या प्रेक्षकांक वळख करून दाखोवची. कोकण दुदयाचो किसून घेतला कोकण दुदी, दही, हे दूध, साखर, केशर सिरप. तर उदक इल्लें उदक घालून तो
उमाळो काढून घेता तेका एक हां खतखतो काडपाचो हय, उदकां एक खतखतो काढून घेवप तातूंत हय किसलेलो कोकण दुदी हय. मागीर तो उमाळो काडून जाल्या उपरांत मागीर तेका गाळप म्हणल्यार हो शिजोवपाचो पयलीं आनी मागीर गाळून घेवंक जावो हो बारीक असो कोकण दुदी किसून घेतलेलो आहा तेंच्यांनी आनी शिजत दवरिल्लो आसा सादारण कितले मिनटां सुमार असो एक शिजोवपाचो 2 मिनटां शिजल्यार पुरो मातसो खतखतो येवप मातसो खतखतो येवप मागीर तो गाळून घेवप अशें झाकण शिजपाक दवरया कोकण दुदी आमी किसून घेतला तो शिजत दवरला सादारण 2 मिनटां असो शिजोवन घेवपाचो तर सादारण खतखतो येवपाक लागला खतखतो येयलो आतां गाळून घेवंक जाय कोलेस्ट्रॉल जाता पळय तेका चड बरो हो ज्यूस म्हणल्यार एके वाटेन वखदी आसा हो ज्यूस भाजी करून खावपाची ज्यूस कोकण दुदयाची. जिवाक बरो तो खतखतो येवपाक लागला आतां आमी गाळया हां शिजलो म्हणटकर आतां काडपाचो कितेंय करून खावपाचें कोकण दुदयाचें जिवाक बरो तो भाजये पासून असो एक सुंदर ज्यूस आसा कोलेस्ट्रॉलाचे प्रॉब्लेम हाचे पासून सुटावे जाता हो आतां शिजलो बरो आतां गाळून घेवया आमी हां पुराय. आनी मागीर मिक्सराक लावंक जावो आनी हे गाळून घेतलेलें उदक तें थंड जावन पिवपाचें जिवाक बरें तें पियाल्यार आनी तेवूय पिवं येता हय तें बी पिवं येता वेस्ट अशें कांयच वचना तें दुदयाचें हो गाळत धरपाचो थंड गाळून घातल्या उपरांत तो निवत दवरपाचो थोडो वेळ निवलो का मातसो मिक्सराक लावया जालें आनी बारीक करून घेवपाक म्हळ्यार ज्युसान एकत्रीत मिश्रण जावन घेवपाक तो बारीक करून मिक्सराक वांटून घेवपाचो सगळें उदक तेजें गाळून घेवपाचें आनी उदक मिक्स करप पयलीं मातसो मिक्सराक लावून घेवंक जावो. बारीक वांटून फक्त कोकण दुदी तुमी वांटून घेतलो हातून हे दही घातलें दही एक वाटी दूध एक वाटी दही दूद एक वाटी हय. साखर एक वाटी ती आपणा गोड कशी जाय न्हू तशी घालपाची चवी पुरती घालूं हय. येता सगळें मिश्रण घालतकर परत एकदा ते वांटून घेवप आनी केशर शरब 2 चमचे घालूंक जाय रंगा खातीर हय. वाटून जालो फ्रिजान दवरपाचो एक जाय 10 जाल्यार 20 थंड करूं मिनटां येता, थंड नातर- करून पिवपाचो नातर मिक्स केशर सिरप घातलेल्या कारणान तो रंग बरो आयला ताका आनी घालूंक जाय भितर आनी कलर बरो दिसच्या खातीर हांव आनी भितर आनी- असो 2 कुलेरां घालता भितर हां रंग येवपा खातीर तर हो आसा कोकण दुदयाचो ज्यूस जो सोंपे पद्दतीन जाला म्हळ्यार फक्त कोकण दुदी उकडून तातूंत दूद धंय साखर आनी जाय तितले केशर सिरप मिक्स करून हो तयार केल्लो ज्यूस आसा सुंदर असो ह्या सिरपाक रंग आयला ज्युसाक हांव टेस्ट करून नक्की पळयतलें खरेंच खूब सुंदर जाला कोकण दुदयाचो ज्यूस लागपी साहित्य कोकण दुदयाचो किस धंय दूद साखर केशर सिरप 1 कप उदक घालून कोकण दुदयाचो किस सुमार 2 मिनटां शिजोवन घेवपाचो शिजयल्लो कोकणाचो किस गाळून घेवपाचो उदक पगळ्या उपरांत तो किस मिक्सराक लावन वांटपाचो तातूंत 1 वाटी धंय 1 वाटी दूद साखर चवी पुरती आनी केशर सिरप घालून परत वांटून घेवप अशे रितीन कोकण दुदयाचो ज्यूसय तयार जालो
तर RDX गोवा चॅनलाच्या वतीन तुमकां ल्हानशी एक भेट. थँक्यू तुमकां आनी तुमच्या स्टाफाक थँक्यू. म्हाज्या मनान खूब अशी खुशी आसलेली कित्याक हांव केन्ना अशें पळय आसल्या लोकांक कशी करता तें हांव केन्ना वयतलो हें म्हाका दिसो. पूण आतां ह्या प्रोग्रामान येवन RDXार येवन आनी तुमच्या स्टाफाकूय थँक्यू. देव बरें करूं तुमकां. तुमकांय बी देव बरें करूं. तुमकां ही कार्यावळ कशी दिसल्या ती कळोवपाक तुमी आमकां ईमेल आयडीचेर संपर्क करात. आमची ईमेल आयडी आसा rdxgoa@gmail.com. तो मेरेन तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.